what is the condition? You have to get any person authorized by the competent authority. Have you got the competent authority's authorization? Who is the competent authority? You should know. You should know. Yes, you should know. Who is You're asking us. You find out. DC, from DC. We don't know. You know better. We are not here to give you answers. No, this problem was we did not face any other places. That is not, That is not the this reason. I village agree. is You are lucky. This village is different. So you follow the procedure. So we have to, okay. You tell the competent authority why you want to enter our property, and the competent authority will give you the permission as per the act. To have an interaction with the local people regarding the survey of our RVNL double project. Yes, sir. So last two attempts we made to survey, they put objection. So this time we wanted to interact, and they told to give some permission from DC. We will take the permission. But we will take the permission, and with the authority we will come for a review. आमगे हिंगा ते रेल्वे सर्वेयर येयल्ले आनी तांकां आमी सर्वे करपाक स्टॉप केले कित्याक हो प्रोजेक्ट आमगे लोकांक पयलोसो नाका आनी जो प्रोजेक्ट लोकांक नाका तो आमगे पंचायतीकूय नाका. आमकां ट्रक ते म्हणल्यार ट्रक म्हणल्यार आमकां राती न्हीद पडना डबल ते ना एक हें आसतना इतलो आवाज येता व्हड मारीत रातीन दिसान भुरगीं पसून न्हिदना उठोन बसता आनी आमकां हें इतली हें खूब त्रास जाता आनी हेज्या मुखार कितें जातलें आतां पळय राहुल गांधी पसून येवन पळोवन गेला हांगसर इतलें हें जाता तें आनी हेज्या मुखार कितें जातलें कितें करपाचें आमकां कांयच ना आनी लुगार ना कांयच खंय वयता आमी इतले भुरगीं घेवन खंयच्यान फुडल्यान तें आहा रेल्वे फुडल्यान रस्तो तेज्या मुखार आहा दर्यो कांयच खंयच्यान उपाय ना आमकां गेली जाल्यार आनी तें करतले जाल्यार हेज्या मुखार आनी कितें करता आमी शेअर जाय हें करता आमकां खंयच्यान कितें येना न्हू. पळय फाटले कांय म्हयन्यांनी हे RVNL जे प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर आहा जे आयज डिपार्टमेंट कशें एक्टींग करता आनी हे RVNL सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टर ते खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर आमकां खबर ना पयले ते खंयची गोंयची डिपार्टमेंट न्हू जे आमच्या गांवांत येता कोणाची प्रॉपर्टीन ट्रान्सफर करता सर्वे काडटा आनी वयता. आतां आम नागरीक आमचे लोकल कॉन्ट्रॅक्टर जो आसल्यार तेका कोणाचे प्रॉपर्टीन वचोन सर्वे करपा जाता विदावट द ओनर्स परमिशन विदावट द कन्सर्न ऑथॉरिटीज परमिशन. हो RVNL कोण आतां हेका कोणेन दिला रायट कोणाचे प्रॉपर्टीन वचपाक ट्रेस्पेस करपाक आनी हो गव्हर्मेंट आहा ना ह्या गोंयांत. कोणूय येता कोणाचे प्रॉपर्टीन ट्रान्सफर करता कोणाच्या घरान वयता कोणाच्या घरांतल्यान टेप घालता हें कितें चलना कितें. जेन्ना गांवच्या लोकांनी क्लियरली सांगलेलें आहा आनी गांवचे लँडलॉर्ड्स जे पळय इफेक्टेड ओनर्स आहा तेंच्यांनी सांगलां की आमकां हें प्रोजेक्ट नाका तेन्ना हे फोर्सार कशें येता आमच्या घरांनी. सो आमी क्लियर आहा की हें पळय इलिगल एक्ट चलता हें बंद जावपाक जाय. गांवची MLA आसा तेय म्हणटा की आमकां प्रोजेक्ट नाका गांवची पंचायत आहा तीय म्हणटा आमकां प्रोजेक्ट नाका. जेन्ना प्रोजेक्ट नाका हो फोर्सार कित्याक हाडटा. आमकां खबर आसा की अदानीक हे बेनिफीट करपा जाय सरकाराक पूण हे सरकाराक आमी क्लियरली सांगपाक सोदता की आमचे गांवचे लोक वेलसांवचे लोक हो प्रोजेक्ट कशेंच हाडपाक दिवचे ना हें क्लियर सांगता हांव गव्हर्मेंटाक. आनी आमची MLA जी आसा हांव तेकाय हें करता उलो मारता की ह्या टायमार तूं मातशें बोबाड मारतालें आतां तूं मातशें डावन पडलां परत यो म्हूण भायर कित्याक हें चलता तें आमी ओगी रावचे ना. इलेक्शन लागीं येता लोकांचे धंदो काबार जाला लोकांचे लायव्हलीहूड्स काबार जालेले आहा. कोवीड आतां परत येवपाचो थर्ड वेव येता चवथोय वेव येता. सो आमी गांवचे लोक खंय वचपाचे गांव सोडून वचपाचे. सो हे जे पळय चलता हें रॉंग आसा आनी CMाक स्पेशली गोंयचे CMाक जो स्टडी करता मॅटर तेजे स्टडी अजून काबार जावना हे पळय म्हणून हिंगा नदर घाल म्हणून